काबदेराम दोगांक मारबडी करून तांची उगडी धिंड काडपाचे प्रकरणाक 5 दीस जाले तरी केपें पुलिसाच्या हाताक फक्त एकलोच लागला। मडगांवचो एकलो आनी केपेंचे 2 जाण अजूनय फरारी आसात। पुलीस 4 दीस जाले फक्त तांच्या घरा फावटी मारून येतात। काँग्रेस म्हणटा लोक कायदो हातांत घेवंक लागल्यात। कायदो सुवेवस्था काबार जाल्या। पुलीस जाणून बुजून केसीच्या मुळाक वचूंक सोदनात म्हणूनय काँग्रेसीन दुबाव उक्तायलो। केपेंच्या दोगा तरणाट्यांक उगडे नागडे करून धिंड काडिल्ल्याच्या आरोपावयल्यान अटक केल्ल्या रमेश पागी ह्या तरणाट्याक सोमारा कोर्टात उबो करून केपें पोलिसांनी 3 दिसांचो रिमांड घेतलो। पीडित तरणाट्यांक मारपेट करपी 3 जाण अजून फरारी आशिल्ल्यान रमेश पागीक पुलीस कादय दिवची अशी मागणी पोलिसांनी केल्ली। फरारी आशिल्ल्या तिगांक अटक करपा खातीर नेटाचे यत्न चालू आसात। 3 accused persons were named, that is Firoz Sheikh, Shakif and Nikhil Naik. So we were in search of those accused persons, but all of them are absconding and their parents are even not aware of where these people are. Another person who had called these accused persons after seeing these boys and on whose call these accused persons went there and came to the cafe and kidnapped this boy and took to the Kabdirama and all this episode took place. So that person, he is a fruit vendor at Rajbagh. He has been arrested by us. His name is Rajesh Pagi. Looking for tracing the accused persons. केपें पुलिसांक हे प्रकरण खबर आसूनय ते कांयच करिनात अशी टिका काँग्रेस म्हणयारे सुनील कवठणकार आणि युवा काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतीनोन केल्या। The reason for that, if someone has done something wrong, there is law enforcement agency, there is police machinery, they have to take up this matter. Nobody can act in a way Taliban acts, and it is surprising that the officials of the police department were caught unaware of the happening, whereas this matter has reached national media also. हांगा म्हाका दिसता खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते गोंयांत आख्खी कोलॅप्स जाल्ली आसा, एक फेल जावन गेल्लो आसा सिस्टम। आनी वेन मिस्टर पर्रीकर, द CM ऑफ गोवा, हू इज हँडलिंग दीस मेन पोर्टफोलियो, दॅट इज होम मिनिस्ट्री, आय थिंक तेणें मातशें लक्ष घालपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। दाबोळी विमानतळावेल्या टॅक्सीवाल्यांची केस्तांवां कायमची सुटची म्हूण सगळ्यो टॅक्सी काळ्यो हळडुव्यो करपाची येवजण वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान केल्या। फुडल्या कांय म्हयने भितर दाबोळी विमानतळाचेर सगळ्यो टॅक्सी काळ्यो हळडुव्यो दिसतल्यो। मात टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांनी हे येवजणेची अजून मेरेन तयारी दाखयल्ली ना। मंगळारा एक वेळ तांचो निर्णय जातलो। आयज CMन मीटिंग आपयली among टॅक्सी ऑपरेटर्स फ्रॉम दाबोलीम एअरपोर्ट। ते ब्लॅक येलो आहे आणि हे टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर आहे। CMन तांकां आतां एक करपाक केला आनी एक्स्ट्रा कोण आसपाना थिंगा एअरपोर्टार। सगळे टुरिस्ट टॅक्सी देखून तांकां देखून ब्लॅक येलो परमीट दिवपाक केला आयज। अबाउट 200 ब्लॅक येलो टॅक्सी ऑपरेटर आतां आहाय थिंगा एअरपोर्टार, 200 आहाय आनी एक 150 टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर आहाय थिंगा एअरपोर्टार। सो मागीर टोटल 350 ऑपरेटर आसतले आनी त्या ऑपरेटरांक बिलिंग टिकेटिंग विल बी डन बाय गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन। ते मागीर बिलिंग करतले विथ सम सेंट्रलाइज बिलिंग फ्रॉम पेंजीम बी मागीर तेंचे चॅक करपाक जातले। एंड इट विल बी ओनली वन काउंटर, देर बी वन ब्लॅक येलो टॅक्सी, दीस टुरिस्ट टॅक्सी काउंटर, एक ब्लॅक येलो टॅक्सी काउंटर सॉरी आसतलो थिंगा एअरपोर्टार। आनी ह्या 200 ब्लॅक येलो आहाय आनी 150 टुरिस्ट टॅक्सी आहाय, ते एक जातले। दे विल बी मर्ज टुगेदर। आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव।